MPDAन ODP 2030चो मसुदो तयार करपा संदर्भात सुचोवण्यो आनी हरकत आसत तर सादर करपा खातीर 20 एप्रिल मेरेन तारीख वाडयल्या। लोकांनी योग्य आक्षेप नोंद करचे, कायद्याच्या चौकटीत बसनात त्यो अनावश्यक कागाळी करच्यो न्हय म्हूण आवाहन MPDAचे अध्यक्ष क्लेफासियो डायस हांणी केल्या। अर्डेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। आमगेली मरमुगा PDA ही आमगेली 2030 जावपाची जी ODP ती आमी लास्ट इयर म्हणजे 2020 आमी मिटींग घेवन ती प्रपोज केली आमच्या न्यू ODP आमी हें करपाक। सो हितून आमी सगळे एग्री जावन आमी जानेवारी 28 2021 आमी ओपन केली आनी ताका 60 days टायम आसता 60 days। सो आमगेले जे मार्च 28 आमगेली काबार जालो। सो 2 म्हयने 60 days। सो आमकां रिक्वेस्ट येयलें सुमार पयलीं आमी चिकाली पंचायती आमगे MS आनी ऑफिसर गेल्ले आनी तेणी तांकां सजेशन दिलें आनी तांकां एक्सप्लेन केलें। तुमी पयलें आसतलें, तुमी प्रेस हाडलो, नोट हाडलो, सो एक्सप्लेन केलें आनी दे एग्री आनी तेंगे कितें आसलो तें सजेशन तेणें दिलें, सगळें आमी तें घेयलें आनीक तेंगे रिक्वेस्ट जालो आनी एक कितें 10 दीस वाडोवया म्हूण। सो कित्याक आनी आमगेलो वास्कोचो MLA कालूस तेणें सांगलें मातशें लोकां आनी कोविडा लागून आनी इलेक्शन लागून सो आमी ती आतां टील 20th एप्रील आमी एक्सटेंड केल्या डेट। सो लोकां कितें करपाक आनी आमी एज ए चेअरमॅन मरमुगा PDA हांवें सगळ्या पर्सनली तांकां मेंबर सेक्रेटरी सांगलें सगळ्या पंचायती तुमी लेटर धाडाय म्हूण तेंगेलें आनी एक्चुली आमी चिकावली पंचायती एक्चुली तांकां आपयलें आमी हिंगा तुमगे कितें ऑब्जेक्शन सजेशन कितें आसल्यार तुमी सबमीट करची म्हूण। कित्याक विदावट लोकांक हें नासतना आमच्यान कितें डिसिजन घेवपाक जायना। हांव चेअरमॅन जालो म्हूण हांव ओल्डेस्ट म्हणा। सो तेंगेलें लोकांक तें मान्य जावपाक जाय तें कितें कोताय तें। सो आमी अमकें येता प्रोजेक्ट कितें लोकांक नाक जाल्यार आमकां नाक न्हू। सो ताका लागून हांवें सगळें हिंगा आपयलें आनी सगळीं लेटरां आसा हिंगा सगळें लेटर सांकवाळ पंचायती मागीर चिकोला मागीर बोगमाड्या। सो सगळीं आमी धाडलीं आनी एका म्युनिसिपालिटी कॉपीन एक म्युनिसिपालिटी 3 पंचायत लागता आमकां हिंगा। सो तेंकली आतां तूं आतां आमगेले बोगमाडे चिकोला थिंगा येवन गेले सरपंच मेंबर बी तेणें आपल्याक ऑब्जेक्शन सजेशन दिलें। प्लस चिकाले आमी पर स्पेशल थिंग गेले आमगेले आनी तेणी आपल्याक एक्सप्लेन केलें आनी ते तेणी डेट एक्सटेंड करून मागयल्या आनी सांकवाळ पंचायती आमी वचपा आशिल्ली आतां पूण आतां बिकॉज ऑफ कोरोना आतां तुमी जाणाय। सो लोक सुबेत येयला आनी ते मागीर कितें जाल्यार तें आनी आमी रिस्क कांय नाका म्हूण सांगिल्लें। सो हांवें मेंबर सेक्रेटरी आतां सांगिलां सो तुमी तांकां आपोवया हिंगा सरपंच 7-8 लोकांक आनी तुमी एक्सप्लेन करया आमगे सगळींक आसा हितून आनीक तुमी तांकां लोकांक सांगाय आनी मागीर तांकां लोकांक एक्सप्लेन कर दिया हरेक कितें तुमगे हितून कितें कितें येयल्या ते तुमकां कितें जाय नाका तें तांकां सजेशन दिवचें म्हूण ऑलरेडी सगळें आमी सांगिलां डेटू एक्सप्लेन केल्या आनी हो मुगेले एक रिक्वेस्ट आमगेले जावं हे तिनूय पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी जाता तितलें तुमी लोकांनी थिंगा ऑब्जेक्शन तुमी कितें लोकांक ना कितें तुमी रेज करचो। मागीर जे लोक आतां कितें आपल्याक दिताय म्हणजे प्रॉपर्टी आपल्याक चेंज ऑफ झोन स्पेशली ते कोताय। सो कितें बेश्टें खरें तें कायद्या पडपाक जाय। बेश्टें कितें ऑब्जेक्शन दिलें म्हूण टायम वेस्ट करपाक ना। सो खरें तें लिगली कितें आसा कायद्यान जातलें बेश्टें थिंगा अननेसेसरी कंप्लेंट दिली आनी वेस्ट ऑफ टायम। सो आनी कितें बरें खंय बेस्ट शेत रोयताय आनी कितें थिंग लोक गव्हर्मेंट जाता आमगे ऑब्जेक्शन आसता तें तुमचें सोलें कितें इलिगली कितें कोण प्रपोज करता तें तुमी दिचें मुगे सदां सपोर्ट आसतलो।